गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु ते मला वाटते अंतरी त्वावसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त आता ही सगळेजण उपस्थित असत आमल्या देवता तांजी मुखारी आमल्या सभा प्रारंभ प्रार्थना वरलेली ती करूया दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुती स्मृती पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ये राम राया नेयी भवतम विलया ये राम राया नेयी भवतम विलया तुझे चरण ध्यातो तुझे चरण ध्यातो शरण तुझची सखया शरण तुझची सखया ये राम राया नेयी भवतम विलया ये राम राया नेयी भवतम विलया जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, आज
सकाळींच आमकां एक बातमी मेळ्ळी ती म्हळ्यार आमगेल्याच ग्रुपांतली आमगेल्या आनंद यात्रे कुटुंबांची एक ज्येष्ठ भगिनी पाची म्हणून येता इंदू पाची मरबळ्ळी तिका आडनांव तिका देवात्म्य जाली सकाळी तरी तेमी ती नित्याक रेकॉर्डिंग ती करताली राधिका निरोडी म्हणून तिका चल्ली ती आज अवेलेबल ना तेमी आमकां थोडसो वेळ जाला आसच्या फावस जाल्यार श्रोते हे जगदीश मूर्ती आसा ती कनवाळू दयाळू कृपाळू तुमी सांभाळ घेता ती तेमी ती सगळें बरें जावन चलतलें आनी आमी सगळ्यांनी मेळून त्या पाची खातीर देवाल्या प्रार्थना करुया की तिगेल्या आत्म्याक सद्गती मेळका आनी मेळटलीच कित्याक म्हळ्यार आनंद यात्रेंत आशिल्ल्यांक समर्थ केन्नाय सोडून घालना ती ही म्हगे श्रद्धा आसा तरी तिका पूर्ण तिगेलें जीवन जगून ती आतां देवाज्ञ जाल्या म्हणून आनंदा यात्रेचे पयली नंबर पटकावच्या वचुल्या आनी आमगेल खातीरय ती आनंदा यात्रेंत आमगेल मुखावेल सिट्स बूक करून दवरचे आसत अशें म्हाका दिसता तेमी ते सगळ्यांक आमगेले शुभेच्छा आमगेले मुखावेल हाजे खातीर तांगेले कंडोलन्सीस हांव सगळ्यांक प्रिय आसता तेमी एक मिनीट आमी चिक्के शांत बसया थोड वेळ आनी मनांतल्या मनांत आमी सगळ्यांनी प्रे करुया तांचे खातीर जय जय रघुवीर समर्थ श्रोतेजन हो आज इथवर न्हू भोग आमचो दशक चालू जावंचो आसा नवविधा भक्तीचे ताजे पहिले मनाचे श्लोक त्यावे इतले गोमटे आसा त्याची 46 हे जालेले आजी 47 आनी 48 श्लोक आसा तो सांगू पळयता गेलपंता आम्ही ऐकलेले मना जे घडी राघवे वीण गेली जनी आपुली ते तुवा हानी केली रघुनायका वीण तो क्षीण आहे जनी दक्ष तो लक्ष लावून पाहे जो काळजीपूर्वक लक्ष लावून रघुनायकागली सेव करच्यान तूं वता आनी काळजी घेवन खंयची एक क्षण सुद्दां तागल जाणीवेच भायर आपण वचच ना म्हळें एक आण घेतली बरी त्या भक्ती मार्गारी चलत रावतकी ताका देव पावता म्हूण तर आतां हाजे मुखावेले 10 श्लोक जे आसात मना श्लोक ताका दास दशक म्हणटात म्हळ्यार 10 श्लोकांतूं शेवटची 4थी लायन आसा ते जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा आतां मुखार श्लोक आयकूया मनी लोचनी श्री हरी तोची पाहे जनी जाणता भक्त होऊ निराहे गुणी प्रीती राखे क्रमू साधनाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा जय जय रघुवीर समर्थ भक्तगण हो आम्ही प्रत्येक घडी जर राघवागल उडासांत घालेल्यारी तरी कल जाता तरी मनी लोचनी श्रीहरी तोची पाहे अथान तू शेवटची लाईन तांणी सांगल्या जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा दास म्हळ्यार दास्य भक्ती करतलो तो सर्वोत्तमागल दास जाल्यार कोणागले पुणी दास जावन उपयोग ना मस्त जाण पैशा दास जाता ती मस्त प्रॉपर्टी दास जाता ती मस्त आनी कोणकोणागल आपणा एम्प्लॉयराल दास जाता ती पण तांत तुकले हे ना कले मेळची सारखी ना जाल्यार सर्वोत्तम म्हळ्यार परमेश्वरागल जो दास जाता दास्य भक्ती करता तो धन्य जावन गेला तरी हांगा दास म्हळ्यार कळ्ळें तर नुस्तें सेव करतले न्हय
तागल कशी दिनचर्या असता तरी हांगा समर्थ सांगता ती की तन देवा नाव सतत तो घेतील न्ही ती ताक एकच हे असता तत्पर जावन दास मारुती म्हूण दाखयता ती अशी पांय पण राबता तो मारुती की कले म्हाका सेव दिमका रामाने आनी हांव ती पार पाडका अशी कले पण काम दिमका हाजे एक गमतीची काणी तुमकां सांगता कल म्हळ्यार जे रामाने सगळ्यांक घेऊन तो अयोध्येक परत आयलो रावणा मारून सळकून नंतर दरबार भरेल राम राज्य जालें दरबार भरे ना पडे कल जालें की सगळ्यांक प्रत्येकान कोण कोणा मिनिस्ट्री खंयचे खंयचे पोर्टफोलियोज दिले ताणें आपणागल राज्यांत अगदी सुग्रीवाक धरून सगळ्यांक बिभीषण तेणें लंकेच राय आशिल्ली म्हणा जाल्यार बाकी पुरांक नल नील अंगद जांबुवंत सगळ्यांक आपोवन ताणें सगळ्याक एक 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 काम दिवन आज मिनिस्टर ताज मिनिस्टर आनी हाक दिनीची कोणाक आमगेल हनुमंताक कले दिनी तावळी तो फाटीलाल खंय म्हाका कले काम दिनी म्हूण तर तो म्हणाल हे देवा तूं इतलें म्हजे खातीर काम केलें आतांचे ते आराम कर ना 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 म्हाका काम जायची हां तर कल काम दी कल्लीपणी सेव दी अशी सेव दी की हांव सतत तुगेल सहवासांत राबका म्हणून तरी कल्ले सुचना मग म्हाका तर कसले तरी काम दी तावळे तांणी सांगलें रामाने ओके गम्मत म्हणून ताणें सांगलें की हांव जेन्ना जांभय काडटा न्ही त्या वेळार तूं अशी करून चुटकी वाजय म्हणून आमी जांभय काळकी अशी चुटकी वाजयतात न्हय तशी हांव जांभय काळकी तूं चुटकी वाजय म्हणून तावळे हो म्हणालो पळयल्यार सब बरखास्त जाली आनी रात्री न्हिदोनच्या वचुल्यार हो कपी वचून तांगेल्या मांचारी बसला हालनाची सीतेन म्हळें देवा वत्सा तूं हांगा खंय येवन बसलो थंयचे भायर वच 14 वर्सांनी आमी इतले भाज्यांनी आमी परत मेळचो आसा ती हां तूं खंय मत देवन बसता ना ना पण रामान म्हाका सेव दिल्या न्ही ताण जांभय काळकी चुटकी वाजोवचें म्हूण तरी तो केन्ना जांभय काडटलो म्हूण म्हाका कशें कळचें म्हूण त्या खातीर हांव हांगा बसलो ना 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 मागीर राम आयलो रामाक सांगलें तूं कसली सेव दिली ताका हे पळय आमचें मत तो आतां हालच ना हांगच्यान कले पूण युक्ती करी म्हूण तर रामान सांगलें पळय हांव जांभय काळ्या तूं चुटकी वाजय म्हूण सांगिल्लें न्हय हांव तें उपराटी करता हांव तूं जेन चुटकी वाजयत पळय तावळे हांव जांभय काडटा जाय तुवें म्हूण ती सेव घे म्हणाल पाप भोळ जीव तर भायर वचून बसलो बागला भायरची आनी ते मोगल सांगील खर जात की ना पळोवचें आशिल्लें ताका म्हणून ताणें पळोवया म्हणून श्रीराम म्हणून एक चुटकी वाजयली चुटकी वाजोवन भितर रामान भितर करून जांभय काडली अरे वा चुटकी वाजयली की जांभय काडटा गंमत दिसली ताका श्रीराम 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 कपी अशें करून नांत पळोवंका श्रीराम 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 आनी हांगा रामागल हालत जाली राबनाची तावळी सीत एक भयंकर भंय दिसताले कल चल्ल्या तूं कल करता म्हूण बोट दाखयत बागला भायर वचून पळय म्हूण कल चल्ल्या म्हूण बाग येयली भायर आयल्यार बागला भायर आयल्यार हा तन मन धन सगळें विसोर न्हू आपणागले हें आनंदान स्वानंदांत मग्न नुस्तें श्रीराम 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 म्हूण चुटकी वाजयता नांतस तो कपी ताका हाल्लून जागी केले अरे पळय कसली हालत जाल्या हे अशी भक्त आसता ती की आपणागल सेवेने राम म्हाका कायम जांभय काडच्या लायतलो तो देव म्हण ताका कसले नमन्याचें आसतलें हें एक चुटकी वाजयले चुटको म्हणून लक्षांत दवरिल्लो जाल्यार मुख्य आमकां कळसाल्या दास कोण खरोची तरी मनी लोचनी श्री हरी तोची पाहे आतां लोचनी म्हळ्यार कळ्ळें ह्या दोळ्यान जे जे दिसता त्या सगळ्या हातूं आमकां श्री हरिगल रूप दिसता वे हें आमी पळोवंक दिसता वे वेरी सगळ्यांक दिसता अशी ना पण आमी साधन केलें मुख्य म्हळ्यार भक्तिभाव जागृत जालो न्ही की आमगे दृश्टी आसता न्ही ताजी नजर तयार जाता आनी त्या नजरेन तूं बैसून राम स्वताकाची सगळे कडेन जेन्ना पळयता
आता राम म्हळ्यार ते म्हणतात मगल हांव शिवभक्तस, हांव देवी भक्तस, हें सगळें चैतन्य. ते चैतन्य जेन्ना आमगेल नजरेन बसून भायर सगळे कडेन पळयता तावळ ताका प्रती एक्कांतू तें चैतन्यच दिसता. खंय पळयत थंय तुमी अमेरिकेंत वचून नायगार पळयाती, नाल्यार हांगा राबून साद पान्न हालतना फुल्ल फुलतन पळयाती. एक एक फंता सौम्य रूप दिसता, एक फंता हें जे रूप दिसता तशी तो एक हें पळयल्यार म्हळ्यार अशें सगळे कडेन ताका परमेश्वर दिसता. आनी ताजे नंतर आनी खंय दिसता, हे सगळे जे भक्त आसती ते दास म्हणून घेताले, तांकां खंय खंय दिसताले की तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा, रूप पाहता लोचनी सुख झाले वो साजणी. तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा. म्हळ्यार तो माधव आनी हांवें माधव हांगा बशिलो. तर भितर अंतर्मुख जेन्ना जावन पळयता ती भक्त तावळी तांकां अंतर्बाह्य तें रूपच दिसता. श्रीहरी म्हळ्यार की हरण करतलो आमगेले सगळे व्याप वज्जे आपणा मात्यार घेतलो तो श्रीहरी. ताका सगळे कडेन लोचनान दिसता, नजरेन दिसता, दृश्टीन दिसता आनी काम करतना दिसता. सगळे हातूंत तोच दिसता. निसर्गांतूय सजीव निर्जीव सगळे हातूंत तोच परमेश्वर दिसता. आनी कितले रुद्र रूप, कितले सौम्य रूप जाल्यार सगळे हातूंत निर्झराच्या गोड रूप, निर्झराच्या गोड गीती तूच की रे गायला, मग सागराच्या रौद्र लाटी का सागर जिन्नला. हळुवार घालून फुंकरा कधी पर्ण बाळा हसविले, कधी मुसळधारांनी तुझ्या रे वृक्ष राजा जोडिले. चकोराच्या चिमण चोची चंद्र होऊन बरसला, मोर पंखा नाचवाया मेघ होऊन वर्षला. बेळुबनीच्या बासुरीने तूच होता धुंदला, तरी जानकीच्या विरह तापे तूच तोरे स्कुंदला. आणि कोमला त्या कमल पुष्पा तूच ना कुरवाळिले, चिखलात जन्मा घातले तरी स्वच्छ कैसे ठेविले. हो जो दास अस तो म्हणटा, चाट झाले पाहुनी तव नाटकी नाना कळा, सर्वात अससी सर्वास दिससी तरीही स्वच्छ कैसा मोकळा. जय जय रघुवीर समर्थ. समर्थ सांगता ती अशी श्रीहरी जो सगळीकडे पळयता आणि जनी जाणता भक्त होऊन राहे. आता हांगा जाणता म्हळ्यार भक्त म्हळ्यार जो विभक्त ना, सगळो दिवस देवाल्या अनुसंधानांत असता. सगळे जाण ताका तशी दिसता ती, पण तो जाणत भक्त म्हळ्यार आपणाल कर्तव्याक चुकना आणि आनंदा मुक्कना. कर्तव्य भावनेन सगळ्यांक सगळं करता, तो बरोबर उडास दवरता. कोण कोण म्हजे खातीर कलकल केल्लेले आणि अशी नाही की म्हजे खातीर कोण केलें तांकांच हांव पावका, अशी सुद्दां नाही. की आपण जावन सगळ्याची जाण दवरून आवस बापूस बरें करून पळोवचें, चेडवांक बरें करून पळोवचें. हें जें आसता न्ही की कुटुंबाने आपणा खातीर कलेपणी केल्ल्या हाची जाण दवरची. बाकीचे स्कुलांतले टिचर्स हे ते इतले एक फक्त आमी ट्रेनान हांव खंयच्या ऑफिसा वतना आमगेली एक टीचर आशिल्ली तिसरींत, हांव तिसरींत आसतना कडे कितली वर्सां ती मेळ्ळी. म्हातारीची अशी उबरले पाप बैसूं जाग मेळ्ळी. पळयलें ती धुमे टीचर आमगे धुमेबाई. ती कापयले धुमेबाई. ती अरे कोण तू म्हणून. हांव म्हळें मी बिजूर. बसा बसा इकडे या बसा. अगं आजकाल कोण आठवण ठेवतं आमच्या सारख्यांची. ती कितली खुशी जाली. म्हळ्यार त्या टिचर्सांतू देव आसता आणि ती खुशी जी जाली ताजें समाधान म्हाका मेळ्ळें. हें तशी जाणता भक्त म्हळ्यार कोण कोण आमचे खातीर केल्लें ते थोडेपणी तांकां, नाल्यार थँक्यू सगळे लोक म्हणटात. जाल्यार मागशीच्यान तूं म्हजे खातीर कल केल्या म्हणलें. आजकाल चेडवां सुद्दां आवस बापूस विचारतात तुमी म्हजे खातीर कल केल्या म्हणून. विसरून वता ती. तशी न्हय, जाणता भक्त जावंका आनी सगळे कडेन त्या भक्ताक तो परमेश्वरूची ताजी जाण आसता. गुणी प्रीती राखे राखे क्रमू साधनाचा. पर तो नुसतो भक्त मात्र नाही, तो नुसते देवा पळयता पयस ना, नाजाल्यार
हाल नोडी म्हणेल खंय एक सरवण नवीन आयली ती कन्नड मात्र कळटाले आणि हिक्का कन्नडा 2 शब्द मात्र कळटाले मालकिणीक हाल नोडी म्हणून दूध दवरलेले दूध वतून वतून पळयता रावले खंय तशी उपयोग ना नुसते पळयता रावचे कोण खंय पडतं असं तांकां सावरचें हें करचें तें करता तरी गुणी प्रीती राखे तशी क्रमू साधनाचा आमगेल साधन सोडींच ना आमगेल कर्तव्य सोडची ना जे आमगेल साधन असं ताजो क्रम असं सकाळी उठून आमगेल दिनचर्या केल्लेस का जी शिस्त का हांगा तांचाल्या गुणी प्रीती राखे म्हळ्यार देवच न्ही तो आमगेल आवस आशिल्ली न्ही ती तो शिस्त प्रिय असो चेडवांक बरी शिस्त लावंका हो तागेल एक अत्यंत बरो गुण असो आणि ताजेरी भक्ताक मस्त प्रीत असता की हो म्हाका अशी तशी वच्चा दिवच ना बरोबर भक्ती मार्गान चलोवची शिस्त तो लायतलो म्हणले मगल क्रम साधनाचो हांवेंच करता आणि कर नाल्यार ठाण कन एक छडी बसता मात्यारी तशी तरी असलो जो आस तो जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा दुसरो सदा देव काजी झिजे देह जाचा सदा राम नामे वदे नित्य वाचा स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा आतां तू मस्त गहन अर्थ से दासान कशकश आसका ती पुरा लक्षण ह्या दास दशकांतांनी सांगल्या ती विंगड तर हां तू त्या सांगतात सदा देव काजी जिजे देव ज्याचा म्हणजे देव काम देवाल काम नुसते सेव नाही सेव म्हळ्यार देवाल काम अशें न्ही सेव म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल आतां आमी कले रांदप करता आसत बा आणि अचानक म्हाका फाटींत उसण भरली हें आयलें कलें म्हणटात ताका उसण भरली तर म्हाका करूं जायना कारण म्हाका 2 चली आसा ती धांवता आयल्यो एकली सांगता अम्मा तू कल जालें यो यो हांव तुका बाम लायता तुका बरें दिसतलें कडे करया थोड्या वेळान गॅस निवय दुसरी चली आयली ती म्हणाली गॅस निवंच कल्याक अम्मा ती तुका लाव मुलाम जाल्यार हांव व्हरलेलें काम रांदप हांव करतां म्हाका तितलो शिकचो चान्स मेळ्ळो आनी हांव तूं शिकयल प्रमाणे आज प्रॅक्टिकल करून पळयतां म्हळ्यार हांवें बुजवण जातली तुगेलें कामय जातलें अशें तुगेलें काम जावंका न्हय तितले वेळार रांदप जावंका आनी ती आयली तर ती जी दुसरी चल्ली आसा ती तिगेलें कार्य करता तर कार्य करतल्याच अभिमान देवाक जास्ती आसता तो खरें देव काजी आतां देव काज म्हळ्यार देवाल कार्य खंयचें आमकां गीतेन सांगून धरलें परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे तशी खंयचें जें काम आसा परित्राणाय साधूनां म्हळ्यार साधू जनांगेले बऱ्या मनुश्यांगेलें रक्षण करचें तांगेले बरे मनुष्य म्हणे आमी तरी आयच्या काळान तूं प्रत्येकान बरे गुण सोदता आनी रक्षण करता कोणेय मनुष्य बुद्ध्या वायट आसना सगळीं बरींच आसतात तांतूय आजकालचे कोरोना असले हान तूं एकमेकांक आमी सांबाळ घेवन रावका बट्टू रावका समुहांत रावका सोशल डिस्टन्सान कोण सुद्दां मनान आमी एक जावंका कदाचित होच ताजो फायदो आसच्या पावस की कोरोनाच्यान तूं आमी मनान एक जावंच प्रयत्न करता ती तरी कोणकी खंयची गेल्ले म्हळ्यार आमकां हांगा फील जाता नाजाल्यार आमी इतले हें जायना ती जाल्यार हाका म्हणटात कले की परित्राणाय साधूना कोणाक कश्ट येता ती आतां कोरोनाच्यान तूं कितले जाणांक पाप जॉब्स गेले तांकां कली आर्थीक मदत केली आनी कले देव कार्या खातीर जे कले आसा तें केल्लें आतां हें जें प्रसाराचें काम आसा दासबोधाचें तांणी ग्रंथ बरोवन दवरलो हें समर्थांगेल कार्य आसा तर समर्थांगेल कार्य आमी अख्खा ग्रूप मेळून हें करचो प्रयत्न केल्लो जशी आमकां जमता तशें आमी करया हें सदा देव काजी झिजे देह जाचा म्हळ्यार हाका कल नुसते पयशाच न्ही तन मन धन अर्पून आमी जी मदत करता मठाच काम आसा वंतीक एकडे करचें आसा आनी खंय सेवा सप्ताहाक कोण वचचें ती जबाबदारी आसा सायुज्य म्हूण साधन कोण कोण करता ती तांचें रेकॉर्डिंग दवरचें आसा प्रत्येक काम खंयचेंय काम कमी आनी जास्ती अशें आसना आमगेल कितलो आमकां कितलें जाता तितलें करचें
पण जे करता ती ते प्रामाणिकपणे करची. तरी हे कले परित्राणाय साधूना विनाशायच्या दुष्कृता. कोण वाईट व्यसन लागल्यान ती आजकाल आमची काय लोकांक सुद्दां पिवची व्यसन मस्त लोकांक आसता. तांकां कशी तांतान सोडोवच्या जाय. कितले जाण दुख्खी आसता ती, कितले जाण वायट मार्गार वता ती, तांकां सम करून तांकां बुद्धी मार्ग सांगून कितले शक्य तो बरे मार्गार हाडचें हें एक देव कार्य आसा. दुष्कृतां विनाशायेचें दुष्कृतां. दुष्कृतां म्हळ्यार दुष्कृत्य करतली आनी दुष्कृत्य करतल्यांगेल नाश न्ही, दुष्कृतांगेल नाश जावंका. तांगेल वायट गुणांचो नाश जावंका, बरे गुण उभरून येवंका ती. आनी धर्म संस्थापनार्थाय माणुसकी हो खरो धर्म, सहज धर्म. तांचे पुनरुत्थापन जावचे खातीर आमी जरूर आमकां जाल तितले आमी हातभार लावंका. तशी तन मन धनान केल्यारी आनी ते करतन कल करका तर सदा राम नाम. कामांत नाम न्ही, नामांत काम जावंका. नित्य वाचा, नित्य सतत राम नाम किंवा आमगेल देवाल नांव, आमगेल गुरून दिलें नाम घेतच तें काम जावंका. म्हळ्यार तांत आमकां सक्सेस मेळटा. स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा. स्वताक धर्म कल्लो म्हळ्यार मगल कर्तव्य केलें, मगल कुटुंबा खातीर कल कर्तव्य तें सगळें सोडून दिवन आतां हांव बायलूं अशें घार केलें हांव रांदप करचें ना, केलें म्हळ्यार हांव दासबोधा वाचन करता. अरे तशी ना. हांव एक पत्नी आस, हांव एक कुटुंब हें आस, गृहिणी आस, तर गृहिणी काम म्हाका करता तिची. तो स्वधर्म. मगल स्वधर्म कल्लो हें ओळखून प्रत्येकाने आपापणाल स्वधर्म सांबाळका. आनी स्वधर्म म्हळ्यार माणुसकीने वागका, सगळ्यांक सम वागूंक. तरी असलो जो आनी तें उत्तमाचा स्वधर्म कशी उत्तम रितीने कले. पण कोर कामण कोर धाडायले पाट्या टाकल्या म्हणटाले आमगेल्या ऑफिसांत. हे माझ्या पगारात बसत नाही, ते माझ्या पगारात कशी पण केल्ले उडयले धांवले, तशी नाही. तरी स्वधर्माने चलका. जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. हे समर्थांनी सांगल्या की असलो जो असता की आमगेल कार्याक, संतांगेल कार्याक संत स्वता इतलो हड्ड आशिल्ले ते स्वता सगळे जाण दास म्हणून घेताले. निवृत्ती दास म्हणून घेता ज्ञानेश्वर महाराज. विठ्ठलाच दास विष्णू, आम्ही विष्णुदास म्हणून संत तुकाराम म्हणटाले. रामदास स्वामी तरी तांगेल रामाल दास म्हणून नाव आणतूच रामदास आसा. आनी तांणी प्रूव करून दाखयलें की आपण सगळ्यांगेल मन आणतू स्वामित्वाने तांणी म्हाका आधार दिल्लो. अशी रामदास अशी ते स्वामी जाले, रामदास स्वामी जाले. तशी सगळीं जाण तशीच. कबीरदास, सूरदास, प्रत्येक एकले हे जे आसा ती रोहिदास, सगळे हे संत दास म्हणून जगले. आनी देवागल कार्य जे करका परित्राणाय साधूनाम विनाशायचे दुष्कृताम ताजे खातीर तांणी पुरे आपणा गेले जे काय आसा ते अक्षरशः लुटयले. खंयच्याय वर्णात जन्म येवती तांणी केल्ले. आनी तो समर्थ सांगता ती जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. सर्वांत उत्तम आशिल्ल्या गेल्या आमी दास जावंका. भिकाऱ्यागेल दास जावची न्ही, हाजी पैसा मागशिल्ल्या गेल्यागेल दास जावची न्ही. ताज्यान पयशे मेळटी द तेवे मेळना ती. पैसा मागशिल्ल्या गेल्या आमकां पयशे दिना ती दासाक, ते स्वता खातात आनी आमकां भिके लायतात. असं न्ही बा. दास सर्वोत्तमात जाल्यार तो आमकां हाजी इतले आनंदान दवरता. आमगेल सगळे कल म्हणटा ती योगक्षेमम वहाम्यहम खे. तशें आमगेले योग म्हळ्यार मेळचें आनी क्षेम म्हळ्यार मेळ्ळें टिकोवचें. हें सगळें तो करता. आमकां सगळें मेळ अशी पळयता, मेळ्ळें टिकचें आनंद महत्वाचो हें सगळें तो पळयता. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. आज धरून नवविधा भक्ती हो गमतोची चॅप्टर सुरू जाता दशक. तातूंत लास्ट टायम थोडे इंट्रोडक्शन केलेले की भक्ती म्हळ्यार कसल्यान. भजनम भक्ती, भागो भक्ती, भंजनम भक्ती आणि भज सेवायाम. भज सेवायाम हे एक हे म्हळ्यार खाली सेव करची. भजनम म्हळ्यार सगळ्यांगेले गुणगान भजन म्हणची, कीर्तन करची. हें फुडें तांगेले देवागेल गुण पळोवचे. देवागेल मात्र न्ही, प्रत्येकल्यांगेल बरे हाजे वाखाणणी करची, प्रशंसा करची. भागो भक्ती म्हळ्यार त्या परमेश्वरा लागीं
आमी तागेलो एक भाग असो म्हण लेखून आमी ताल्यागी अंश असो म्हण लेखून जाल्यार पूण नात जोडचें नात जोडलें की ते देवाकय आमचल्या पळोवया म्हूण दिसता इत्या म्हळ्यार रस्त्यार वतल चेडवांकय आमी हाण तांकां शिस्त लावच्या पळयना ती जाल्यार आमगेल चेडवांक गुणी प्रीती राखे क्रमू साधनाचा तरी आवस जी जाता पळय आमी जर आवस मानले आवसू प्रमाणे ती आमगेली काळजी घेता भक्तागली आणि भंजनम भक्ती आमगेल वायट गुण असो हाजी खंडण करता ती आवसू तशी भज सेवायाम त्या दृश्टीन सुद्दां आमी सगळ्यांगेल सेव करका आणि भक्ती करका भक्ती म्हळ्यार विभक्त जावच्या ना मुख्य म्हळ्यार विभक्त जावच्या ना मनांत कायम ताका स्थान दिवका जिवा जे घडी राघवे वीण गेली ते तुवा आपुली हानी केली म्हणतात समर्थ तशी तर ह्या जेन्ना ईश्वराल भक्ती करी म्हूण समर्थ सांगता ती आनी तेणे कल खातीर सांगले लास्ट दशकांतू जेन्ना ताणें सांगलें की कसले नमुन्याचे वैराग कसले नमुन्याचे दुःख असं ती जगांतू म्हणना पडे हे कशी वतले तर भगवत भजन करावे म्हूण सांगिल्लें वय की ना वक्ता म्हणे हो भगवत भजन करावे तेणे होईल स्वभावे समाधान म्हळ्यार सहज तुका स्वभावान तुजे एक नमुन्या समाधान येतलें भगवत भजन केल्लें वक्त सांगता आनी तुगेल अधोगती चुकतली इत्या म्हळ्यार तांतू श्रोत आनी वक्त्यांगेल हो संवाद आसा आणि तो श्रोत असणे तो पाप हीन लीन दीन जावन म्हणटा की म्हाका देवा तो म्हणटा कैसे ऐकोनी बोले भाविक कैसे घडे जी सार्थक सांगा स्वामी यमलोक चुके जेणे देवासे वास्तव्य कोठे ताकले गुतना देव खंय असता म्हाका गोतना तागेली भक्ती कशी करची तो म्हजो कैसे नी भेटे दुःख मूळ संसार तुटे कोणे परे स्वामी धडपुडी भगवत प्राप्ती होऊन चुके अधोगती ऐसा उपाय कृपामूर्ती मज दीनास करावा तावळी अशी दीन जावन तान मागना पडे वक्त ताका दिलास दिता आणि फाटीर हात ताण म्हणटा वक्ता म्हणे हो एक भावे भगवत भजन करावे तेणे होईल स्वभावे समाधान तावळ हो म्हणटा कैसे करावे भगवत भजन जशी वाल्या कोळ्याने नारदा विचारले कशी भक्ती करची म्हाका राम म्हणून तोंडांत येना हांव सतत मरा मराच म्हणटा आयला तावळ नारदान ताका युक्ती सांगली तो म्हणाल हांगा बैस मा हा म्हण पळया मरा मराच म्हण त्यान तरी तुका म्हणू येत न्हू म्हण राम 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 मध्ये राम दिसो आला सोनी आला आला फुलाचा सुगंध फळाचा आस्वाद गोड तशी झाले तैसे म्हणे जाणे अघटित देवा आनंदाचा मेवा खाऊ दिला ताका त्या वाल्या कोळी आशिल तो ताका वाल्मिकी जालतो तशी हो विचारता भगवत भजन म्हाका कसलें कळना हांव कशें करचें कोठे ठेवावे हे मन भगवत भजनाचे लक्षण मज निरोपावे अशी कोर न्हू तो सांगता ऐसा म्लान वदने बोले धरिले सुदृढ पावले कंठ सद्गदित गळाले अश्रुपात दुःखे देखो न शिष्याची अनन्यता भावे वोळला सद्गुरुदाता सद्गुरू हो करुणामयस हा आणि तो वोळला म्हळ्यार तो कृपामूर्ती जालो तर तागेल मनान तू कृपे भाव दाटून आयलो करुण तागेल दोळ्यान दिसच्या लागली आणि तो म्हणटा हांव तुका शिकयता कशी भक्ती करका म्हणून तेन्ना स्वानंद तुंबळेल आता पुढिले समास हो आता पुढील समास आयला हा तो कशी म्हळ्यार ताणें सांगल्या सेव करची म्हळ्यार कशी आश्रय घेवचो स्वीकारणे अवलंबणे ईश्वराची भक्ती करी म्हळ्यार तू भगवंताक मगल आपणागल स्वामी म्हणून तागल आश्रय घे आणि तान्ने कशी तुका दवरले तशी राब म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय न्ही हांव तुगल देवा तूं मगल हांव म्हळ्यार की ये देव वो देव आमगेल मागणी संपना ती जाल्यार हांव तुगल देवा म्हाका तू कशी जाय तशी म्हाका वागय आणि तू कल दिलें तें हांव खावन राबता कशी त्यावेळी तन मन धन आप्त इष्ट संपत्ती ऐश्वर्य सगळं काही तागल्याच मालकी तुवेच दिलेलं सर आणि आम्ही फक्त ताजे ट्रस्टीज म्हळ्यार मुनीम चेड वसुल्यान ताणें दिलेली आम्ही ट्रस्टीज आणि कोणे सगळें ताणें दिलेलें तर हें आसतना एक नमने टेन्शन पयलीं कल वता म्हळ्यार आमकां लॉस जाल्यार कल जातलें आमगेल पळया स्वतागल कंपनी आसा बरी चल्ल्या
जाल्यार लॉस जाल्यार आमकांचे लॉस. त्या एम्प्लॉयजाक फार तर पगार मेळच ना, पण ते दुसरे कडेन सर्व्हिस करू शकता. ती आमच्यासल्यान कल करचें पुरे दिवाळ वता. तशी हांगा जायना. कळ्ळें? मालकच न्ही. हा, माझा बाप भगवंत, त्याच्या धना नाही अंत. कुणी किती लुटारा त्याची नाही त्याला खंत. कितले लुटून जाले तरी तागल पैसे काय कमी जायना. अशी मगल बाप भगवंत असो, मगल बापूस असतो. हें जर ना ते दोन आमगेल जर सेव आमी सगळ्यांगेल करची ठरयल्यारी, आमी कितले लुटून तागल प्रेमा धन कितले वांटले की तितले नप्र. तशी तरी आनी सेव करतना म्हाका हेंचे फळ मेळका हो आग्रह धरचो ना. खंयची मेळ्ळी की तांत अत्यंत समाधान राखचें. ह्याचें नांव भक्ती. ह्या भक्तीन ते ज्ञान आस. हा, इत्या म्हळ्यार हांव तागल आस हें ज्ञान जाले शिवाय तो भगवंताल नादा लागना. हांव तागल आसा हें कळका. तेमीत कल जाता जाल्यार भक्तीन प्रेम आस, नुस्तें ज्ञान ना. प्रेम आस. प्रेमान आमी जेन्ना मगलोची म्हूण जेन्ना पळयता ती नात जोडसून, त्या भगवंताक आमचेर इतलें प्रीत येता. अशी न्ही की आमीच भगवंताचेर प्रेम करचें. त्या देवाक तो भक्तीच केल आस. तर ती आवड उत्पन्न जायना पडे. जीव पुन्हा पुन्हा ताका चिंतन करत रावता. तेमी ती कल जाता चिंतन करतना ह्या भक्तीन कर्मय आस. कारण भगवंता खातीर कले तरी केल्ले शिवाय त्या जिवाक चैनच पडना. मग भक्तीन योग सुद्दां आस. इत्या म्हळ्यार खऱ्या प्रेमाने भगवंताक चिंतन करतना तांतूंची आपोआप जीव धारण करता, ध्यान धरता, सगळे आपोआप जाता. तो मदे मदे ट्रान्सांत वता. ताका समज कळता, कशी गायडन्स मार्गदर्शन भितरल्यान मेळता वता. भक्तीची एक नमुन्या जरी पुट्टा आनी एक नमुन्या आनंद जाता ताका की आपोआप अध्यात्म जिवनात सर्व अंग दालन न्ही ताजे खातीर अशी उघडत वता. ती तिळा उघड म्हूण म्हणले वरी एक 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 दालन वचून त्या कांद जशी सोलयत बसतात न्ही आमी, सोलोवन 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 भितर कल्ले आसना शेवटी सगळी साल्लंच असतात. तशी आमी एक 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 स्थूल सूक्ष्म अतिसूक्ष्म अतिसूक्ष्म म्हणून भितर वता. ती तावळ एक प्रचंड पोकळी आणि फक्त जाणीव त्या ईश्वराक कितले मात्र वरता. तो ऑपरेशन केल्या तो आत्म खंय बसला म्हूण दिसना, मन खंय आसा म्हूण कळना. तर ते सगळे जाणयता आणि ते सगळे कड फिरता. आणि त्या वेळार हें जाणयत की मज्जान तो आसा तोच सगळे कड बदला. हाकाच आत्मज्ञान म्हणचें. तर भक्तीने आत्मज्ञान विनासायाच जाता. तर तेमी ती भक्ती करा ती म्हणून. आतां ज्ञानमार्ग म्हळ्यार हें ना तें ना करून अशी आमी हें मिथ्या आस तें मिथ्या आस संवसार सोडून थोडे ज्ञानमार्गा लागतात. पण ते मस्त कठीण आसा. इत्या म्हळ्यार पूर्ण वैराग्य आयले शिवाय ज्ञानमार्ग जायना. आणि सगळे सामान्य मनुष्याक वैराग्यांचे इतले सोंपे आसना. आमचेसल्यांक चेड बाळ आसा ती, प्रपंच आस, बामूण बायलो वटू आसा ती, म्हानतारे आवय बापूस माय माव आसतात तांकां पळोवन घेवंक लागता. तावळी हें जायना तें जायना म्हणू जायना. आणि वेळ काळ सोडून ध्याना बैसूकय जायना. फक्त आमी कल करका ज्ञानी आणि भक्तांतूळ फरक तोच. तो ज्ञानी म्हणटा हें फटी तें मिथ्या, हें नश्वर तें नश्वर, एक ईश्वर मात्र सत्य. तरी हो भक्त कल म्हणटा देवा हें सगळें तूं केलेलें रे, कितलें गोमटे केल्या आणि कसले तुगेले कला. अरे तूंची तांतून निपून बैसून मल्ल्या पळयत आस आणि म्हाका कशी यो यो म्हणटस. कितलो आनंद जाता आसता त्या भक्ताक. हें जे आसा तांतून तदाकार येता. तेमी ती ईश्वर अनंत अखंड अमृत आणि रसमय जाता आमचे खातीर. आणि ती प्रीती सुद्दां आमगेली वाडत वता, आनंद वाडत वता. कशें जाता त्यावेळी आतां तांणी सांगल्या की नवविधा भक्तींतून आमगेल सान व्यक्तिमत्व आमी सामान्य मनुष्य वय की न्ही जाल्यार आमगेल असामान्य गुण दोष आमगेल न्यूनता निपुणता सगळे वस्तू जार जीव सगळं प्रेमाने आणि आपले प्रमाणे आपलेपणाने आमकां दिसता. आमगेल जे कल आसा न्ही तें ताका स्वाधीन कोण सोडया. शेवटी तो आमगेल सगळे योगक्षेम पळयता. आमी हें बच्चीट कोण दवरून कल करचें. एक नमुने आमी निर्भय जाता. ती भंय म्हूण दिसना. तो पळोवन घेतलो जाल्यार पळोवन घेतलो म्हणटर की तो गायडन्स दिता न्ही त्या प्रमाणे आमी वागता. आमी तावळचे श्लोकान सांगेल वरी कल करका आमी तागल कार्यान मदत करता. आमी तागल दास जावंका म्हळ्यार तागल कार्यान
भक्ती म्हणून नुसते पाय घट्टी धरून नुसते बसचे नाही, माग तू पायार घेऊन बयसं म्हणचे नाही, तर तागल कार्यान मदत करता. आणि सतत आम्ही स्वतः बिझी दवरका, मला वाटेल ते विचार येना ती नुसते प्रेमाच झर व्हांवता जिवाच्या अंतःकरणांतून. आणि ताका निश्चिंतपण येता, निर्भय जाता आणि आपणागल अहंता आप्यापी कमी जाता. इथे मला देवाल नाव घेतना आणि दुसऱ्या खोडपण दुसऱ्यांगल सेव करतात, आमी कोणाक सेव करतात की तांकां आमी नकळत आमी होड पोझिशनान दवरता ती, वय की नाही. त्यावेळी आम्ही सानपण स्वीकारता ती स्वेच्छेने. आता श्रवण भक्ती तांणी दिल्या. पहिली कसली श्रवण भक्ती, तांणी हातून एक गीतेंतले एक श्लोक सांगला. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. जय जय रघुवीर समर्थ. आता श्रवण भक्ती कल्ल्याक महत्वाची. कले आयकल शिवाय आमकां कळना. श्रवण म्हळ्यार कल्लें तरी आयकूनचें, पण आयकूनचें म्हळ्यार थोडे लोक अशें कितकी आवाज येता आसत. आमकां हे म्यूट अनम्यूट केलेले असल्यार आजूबाजू सगळे आवाज हे रेकॉर्डिंगांत येतात. ते आमी नंतर पळोवचें जाता रेकॉर्ड लावन, अरे बापरे इतलो आवाज आयलो जाल्यार आमी जेन्ना आमगेल हांतूच आसता ती श्रवण म्हळ्यार मनान आयकता ती, त्या वेळार फक्त आमकां जाय आशिल्लेंच आमी मनान रजिस्टर करतात. आणि त्या वेळी त्या श्रवणा सांगात कलकल आमगेल भितर वता, अर्थ वता. अर्थ भाव असता त्या श्रवणाक, त्या शब्दांक भाव असता जो वक्तच न्ही एक एक फक्त त्या ग्रंथ रुपान हें करता ती. आत्ता समर्थ असले संत आत्ता देहांत ना ती, पण तांणी सांगल्या हे दासबोध हांतू मगल जीव प्राण हांतू दवरला. वाचून पळया ती तुमकां आत्मज्ञान खंडीत जातलें, आनंदा मार्गाक तुमकां सक्सेस मेळटलें. त्यावेळी हें वाचतना जणू काही समर्थच उलयत असत. तांकां सांगून घेवन जर आमी वाचूं बसल्यार ते खरोखर उलोवन घेता ती. आणि अशी उलयना ती तर त्या वक्त्या तांणी ज्या वक्त्याक नेमलें की तांतून ते जे शब्द आसत तांतून सगळे अर्थ सगळे भाव प्रगट जाता ती. कलकल नमुने अर्थ असता ती भाव. शब्दार्थ विंगड, शब्दार्थ जायना पण भावार्थ जाता, कडे मतीत अर्थ जाता, कडे गूढ अर्थ जाता, गर्भीत अर्थ, हे सगळे तांतून भायर पडटा ती. आणि हे सगळे आयकल्यार आमगेल मनाच कल जाता, पुनरुत्थान जाता. आमगेल मनाक ताजतवान दिसता. आणि तें मनांत वचना पडे तें अशी दवरची न्ही. सगळे शब्द आमकां दवरूं जातात रे. आमी सोनाराल्या वचून मस्त कलकल हाडले, भांगार बिंगार विकत हाडले, गोमटे गोमट्यो कितल्यो हडहड पेटयो दिल्यो. सगळे पेटया सकट आमकां लॉकरान दवरूं जाग आसता ना. तर आमी कल करता ती ते काण गोमटे कोण एक सॉफ्ट हाजे हें करून तांचो समोर रचून भितर दवरता ती. आणि त्या पेटयो बाजूक काण दवरतात, ताजोय उपयोग आसता. ते जर दुसऱ्यांक तें ज्ञान दिवचे वेळार श्रवण करूंचे वेळार समर्थान सांगलें आतां मगल कार्याक प्रसाराच्या कार्याक तूं मदत करी. म्हाका नागानंद मामान कीर्तन शिकयलें त्या वेळार हेंच सांगलें, बाळा तूं तुगेलें कला तूं डेव्हलप करी आणि समर्थ तुका साथ दितले आणि तूं सगळ्यांक मदत करी. त्या वेळार हे शब्दालंकाराचो तूं उपयोग करी. त्या पेटी काडी तांतूं गोमटें करून तें मर्म जें आसत तें मर्म गोमटें करून लावन गोमटें दिस अशी श्रोत्यांक अर्पण करी. त्या वेळी तांतूं पळय की अर्थ सगळे अर्थ प्रगट जावंक खातीर तशी करी. मग आतां अशी श्रवण करतलो तो नुसतें श्रवण करून जायना. मनान श्रवण केलें घार येना पण रवंथ करता ताजी गायी आणि करतात न्ही सगळे चार एकदम खावन घेतात. आज 1.5 तासाच्यान केलेलें तुमी 1.5 तास जर हें आसल्यार तांकां सगळें तुमकां अजिबात मेळना. म्हळ्यार लक्षांत राबना. तळकल करता थोडे 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 परत मनांत हाडून ताजेर चरवीत चरवण करता, ताजेर विचार करता. आज कल सांगलें हें केलें तांतून तथ्य केलें तांतून मर्म केलें खंय पूण तें बरोवन दवरता. आणि आमी तशी वागतात की ना हाजें विश्लेशण करता. अशें करून ताजें आकलन जाता. तशें केलें आकलन जाल्यार आमी तशी वागच्या लागतात. वागना पडे ते वक्त्यान सांगील जे अमूक मेळटलें फलश्रुती तें अनुभव येवच्या लागता. अनुभव येवच्या लागना पडे ते वक्त्याचेर आतां हांगा वक्त कोण असो हांव न्हय, समर्थ वक्त आसा ते वक्त्याचेर विश्वास बसता. पयले कडे श्रद्धा बसता. श्रद्धा बसता. एक एक नवीन नवीन कल जाता. आमी जर सम करली आणि एक कले फेल्युअर गेले हे कसलें अशें सगळें सांगतात बा कले जायना म्हूण दिसता.
जाल्यार जेन्ना श्रद्ध बसता तावळ जर आमकां सम फलश्रुती मेळ्ळी तरी आमकां कल दिसता आमगेलेंच कडेन तरी चुकलें आसतलें म्हूण आमी वक्त्याक विचारता ती हांव अशेंच केलेलें जाल्यार म्हाका रिजल्ट सम मेळ्ळी तावळी तो विचार करून सांगता की खंय चुकलें म्हूण अशी सुदारचें जाता असले नमुन्याचें. तर हें जें श्रवण करचें महात्म्य आसा तें अद्भुत आसत. विद्वानाक बहुश्रुत म्हणटा ती तांणी मस्त स्वता श्रवण केलेलें आसता. तर ग्रंथाचें वाचन हें श्रवणच समज का इत्या म्हळ्यार एक वक्त आसता आमी स्वता जरी वाचूं घेतलें कोणेय आमकां वाचून दाखयतलें ना ती बा गांवांत आमीच वाचूं घेतलें तावळी तांतुलो समर्थांक सांगता की तुमीच म्हाका सांगील वरी ते इदूर बैसून म्हळ्यार उलयत आसा ती हो भाव दवरून आमी ताजें श्रवण करता म्हळ्यार आमीच वाचचें वाचिल्ल्याचे शब्द वाचचे आनी तांगे तोंडान थोनू आमी आयकत आसा ती अशी समजून ते स्वताच आयकूनचें. तरी हे शब्दा इतलेची परिणामकारक ते जाता ती हो सगळ्यांक अनुभव आसा. आतां तसल्या कल करका एक एकची संत ग्रंथ घेवका आनी मना पासून आनी हगूर हगूर शनै शनै मस्त पंत वाचका आनी ताजी समज मनन वाचन मनन करून केल्यार श्रवण भक्ती घडता. श्रवणाने मस्त नमुन्या संशय फिटता ती भाव स्थिर जाता आनी त्या परमेश्वराक प्रेम दाटून येता. आतां हांगा ते समास पहिला श्रवण भक्ती ते सांगता ती श्रीराम जय जय जी गणनाथा तू विद्या वैभवे समर्था अध्यात्म विद्येच्या परमार्था मज बोलवावे. नमो शारदा वेद जननी सकळ सिद्धी जयेचेनी मानस प्रवर्तले मननी स्फूर्ती रूपे आता आठवू सद्गुरु जो पराचाही परू जयाचे ज्ञान विचारू कळो लागे. श्रोतेन पुसिले बरवे आता वक्त म्हणटा श्रोत्यान विचारलेले न्ही गेलफंता की भगवत भजन कैसे करावे म्हणून बोलिले स्वभावे ग्रंथांतरी सावध होऊन श्रोते जन ऐका नवविधा भजन सत्शास्त्री बोलिले पावन होईजे येणे. शास्त्रांतून नवविधा भजन सांगून दवरल्या हे श्रोतेजन हो ऐकया तिकल सांगल्या श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम हे 9 प्रकार सांगल्या ती नवविधा भजन बोलिले तेची पुढे प्रांजळ केले श्रोती अवधान दिदले पाहिजे. आता एक एक घेऊन आम्ही विस्तारान पळोवया हें कल्लें सम अशी वक्त म्हणटा. तरी हांग श्रवण भक्तीक ताणें एक अख्खो एपिसोड दिला समास म्हणटात ताका. प्रथम भजन ऐसे जाण हरिकथा पुराण श्रवण नाना अध्यात्म निरूपण ऐकत जावे. आमगेल्या हातूं श्लोकाचो अर्थ तुमकां कळलोच आसतलो. श्रवण कीर्तन नामस्मरण पादसेवन म्हळ्यार पादपूज कशी करची हाजे सुद्दां हें आसा. नुस्तें पांयाचेर उदक घालचें अशी न्ही तांगेल प्रत्येक चरणां पूज म्हळ्यार तांणी जे जे वाक्य सांगले की तांणी जो मार्ग दाखयल की त्या खंयच्या मार्गान स्वता वत आसा ती झप 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 तांतुले जे पावल उमटतात त्या पावलाचेर पाऊल घालन आमी चमकुंका तरी मात्र ती पादसेवन जाता. अर्चन पूजा की शिवम भूत्वा शिवम यजेत आमी स्वच्छ सुंदर मनाने आमी तागेलें अर्चन करका. अर्चन म्हळ्यार पूजा भक्तिभावाने वंदन करका पांय पडका म्हळ्यार अशी की मात हें सगळ्यांतून नारळा वारखै नारळ अर्पण करतात तशी सरते शेखी शीश कमल हे वाहिले चरणात सेवा घ्या हो ही पदरात. पुष्पे वाही सुगंधित मी शुभ्र लाल अन पारिजात की सरते शेखी शीश कमल हे वाहिले चरणात सेवा घ्या हो ही पदरात. कशाने करू तुमची सेवा सकल ही आहे तुझेच देवा. प्रेमामृत तव खास जपियले भरतीये बघत्यास अरे हे मावे नारदयात अरे हे मावे नारदयात. कसले करू देवा कसले करू. हांगा ही अर्चन भक्ती कडेरी
अर्चन कश करका, वंदन कश करका, दास्य कश करका, तावळ सांगिले मना श्लोकान सांगिल वारी. दास्य म्हणारी सदा देव काजी झिजे देह जात्याचा. म्हणारी नुसते चंदन लेपन करून पूज करता बसल्या ताका दास्य म्हणत. तर गुरुंगल कार्य मुखार कशी चलद, गुरु परंपरेचे कार्य त्यांनी सांगील मार्गदर्शनाप्रमाणे कशी चलयद. मस्त आणि लोकांक तांतू हाण तांगेल बरेपण कशी जायशी पळवेद. त्या बाकी लोकांगेल कशी बरेपण जायद. तांच्यात वाईट गुण असल्यारी, वाईट व्यसन असल्यारी, वाईट अणिकले हे असल्यारी ते कशी काढी येद समर्थांगेल कृपेने. समर्थ गुरु समर्थ असतात ती, आणि समर्थ हे आदी गुरु असतात. तशी दास्य सख्य तांचल्या मैत्री जोडची अंतरंग मित्र नाते सगळ्यात व्हड म्हळ्यार मैत्रीच नाते. हांव सुचेल्ल्यान पुणे चिकेच अशी हे आसता हे सांगू की नाक सांगू अशी. जाल्यार सख्य भक्तीन तशें न्ही. मित्र म्हणा पण कल्लेय आमी उलयतात, आणि हीच मैत्रीची खासियत असता. मस्त फक्त आमी एकमेकांक मेळनात सुद्दां गो तसं जाल्यार कोणे 30 लोक मेळ्ळे आमी पयलो प्रश्न हो विचारता ती अरे ती कशी आस मैत्रीण. आणि सतत ती आमच्या मनात आसा. केन्ना आमकां चान्स मेळटा तावळे आमी फोन करता ती तिगल विचारपूस करता ती कले जाय नाका पळयता ती. अख्खा दिवस ती घेवन पोट्टण घेवन बसना ती. जाल्यार कल्ले ती मदत लागल्यार आमी धांवन वचें हें आमी पळयतात. ही सख्य भक्ती. आमकां एकल जाय आमी मोकळे मनाने ईश्वराले आमी डिस्कस करू शकतात. आमगेल खंयचे प्रॉब्लेम झगडे मारचे सगळे ताल्ल्या मारत, आणि कल करचे सगळे ताक्का सांगात अशी प्रत्येक ताक्का सांगून करचे. आणि तावळी खरें आत्मनिवेदन जाता. सख्य भक्तीन तानू आपोआप आत्मनिवेदन जाता. म्हळ्यार मगल हांव बरनाची, मगल सर्वस्व हांव तगल चरणाचेर आपोआप घालता अशी नवविधा भक्ती भजन सांगल्या. तरी तांणी सांगल्या कलकल आयकूंका की मर्म प्रत्येकात जे ऐकल नाही ताजे मर्म घेवंका. आणि तांणी सांगलें नुस्तें आयकूंच न्ही ते मर्म घेवंका ताजे आकलन जावंका. जाल्यार आमगेल मनाची अवस्था कशी आसता. तुमगो तसं हें अमृत असं, हें क्षीरपान असं अमृतावरी. क्षीरसागरांतलें अमृत हो दिता आमकां गुरू दिता. तसले वेळार आमगेल मन बुरश असल्यार कोणके एक टोमॅटो सॉस केलेले एक आयदनांत आणि ते गाळ घेतले गाळणीन थावन, आणि त्याच गाळणीन थावन दूदय काडलें, दूद घालें, आणि त्या टोमॅटो सॉस केलेल्या आयदनान ते समज धुयनी आणि तातूंत दूद घालून ऊन केलें तें वायट जावन वता. तशी आमगेल मनान तूं आमगेलेंच पयलीं किलमिश असलें, आमगेल चंचल मन असलें, निश्चल जायनाची. तावळी त्या गुरून कलकल सांगलें न्ही ताजें पोल्युटेड रूपच आमगेल मनान तूं साडटा. आणि मागीर आकलन सुद्दां ताजें चरवीत चरवण जाता. त्या प्रमाणेच आकलन जाता. कडेर आमकां दिसचें लागता रे कल्ले हो कल सांगता ताका कल्ले दम ना म्हूण, पण खरें दम आमच्यांत आसना म्हणून आमकां तें समज कळना. कळ्ळें म्हळ्यार आमगेल मन स्वच्छ आसना मंडळी, म्हणून आमकां तें अजिबात कळना. त्या खातीर पयलें आयदान समज घासून घेवंका. कशी घासका पितांबरी लावन म्हळ्यार कळ्ळें लख 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 करका मनाक. अगदी आयसीन नामस्मरणाचें लावन ताका साबून लावन घासचें, स्वच्छ करचें, समज धुवचें अशी करून कडे श्रवण भक्ती खातीर बसची जाल्यार कान करी गा सर्वांगा. ती खूब ज्या आशिल्ली ती पाप पयले जन्माची मंथरा. तिगल पाप कृती कर्मा मिती तिका मुखार जन्मान तूं तिका हें जाली खूब जे जाली. ती 8 कडे वांकडी आशिल्ली खंय ती कुरूप आशिल्ली, आणि ती काम करलें की कंसा असले पापी मनुश्या गेले सेवा करचें काम तिका मेळ्ळें राज्यांत. कांय मना नाशिल्लें तिका. कित्याक म्हळ्यार चंदन झरय झरय झरोवची दिवस बरी, आणि तागल आंगाक लेप लावन ताका न्हाणयता बसचें. त्याची काळांत कृष्ण आशिल्लो जाल्यार कृष्णागल कल्लीपणी सेवा आपणा मेळका म्हूण तिगल अत्यंत तिगले इच्छा आशिल्ली प्राणांतीक. तर तिने एक पंता रात्री भयंकर बेजार न्हू कृष्णागल प्रार्थना केली, हे कृष्णा एक्की मगल इच्छा भरल्या म्हाका तूं गोमटी करका म्हूण ना, जाल्यार म्हाका हें जें काम दिल्लें तें हांव मला करतवें म्हूण करतस. जाल्यार एक इच्छा आसा, केन्नाय तूं राधे खातीरच पाव वाजयत मरे, म्हजे खातीर केन्ना वाजयतलो देवा तूं. मगल खातीर एकले खातीर एक दिवस एक क्षण पूण थोडो वेळ पाव वाजयतले तूं, बासरी वाजयतले
म्हाका अगदी इच्छा आसा आयकूंची, मगेलो हांव हट्ट पुरयना. इतलें तिने भक्तिभावाने, तुझी शिवाय म्हाका कोणें ना रे, आणि तू हांगा जन्म घेऊन आयला म्हणून कळलें, आणि तरी तू मला लक्ष दिना. तरी ती कशी दृश्टांत जालो की यमुना न्हंयेचे पलदिकाने मथुरा, आल्दिकान गोकुळांत कृष्ण आशिल्लो. तो राधे खातीर पाव वाजयतालो, तांगेलो रास क्रीडा हें तें चलतालें. हिक्क कसलो फायदो मेळनाशिल्लो. ताणें दृश्टांत दिवन सांग कृष्णाने, आज रात्री हांव मधरात्री तुजे खातीर यमुने कांठार येवन ह्या बाजून राबून पाव वाजयता, तूं त्या बाजून राबून तो आयक. ती धांवन येली, तिका न्हीद पडना, कशी बशी धांवन येली आणि इतलें कुर्टा इतलें उदकांत तशी जी राबली यमुना, धो 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 व्हांवता. अजिबात भंय दिसनी तिका. आणि अचानक तो पाव वाजच्या लागलो. कृष्ण थंय झाडार बसून पाव वाजयतालो. पाव म्हळ्यार मुरली, बासरी, फ्लूट. आणि ताजी जे हे आसत न्ही, अजून नाही जागी राधा, अजून नाही जागे गोकुळ, अशा अवेळी पैल तीरावर आज घुमे का पावा मंजुळ. लोकांक आयकना पडटा, तांकां दिसलें अरे आज मधरात्री हांगा येवन खंय पाव वाजयता. मावळतीवर चंद्र केशरी, पहाट वारा भवती भण भण, अर्ध्या पाण्यामध्ये उभी ती कोणी, ती म्हणाली कुब्जा. तिथेच टाकून आपुले तन मन, अशा अवेळी पैल तीरावर आज घुमे का पावा मंजुळ, आज घुमे का पावा मंजुळ. आता मुखारी ती म्हणटा, देवा म्हाका तू दिवच्या कल्ले ना रे मल्यागी, हांव तू कल दिव. तावळी ती श्रवण कशी करता. विश्वची अवघे ओठा लावून कुब्जा प्याली तो मुरली रव. तिने श्रवण भक्ती कशी केली. सगळे सर्वांगाचे कान जलती गेले, बोट कान सगळे एक म्हणून. विश्वची अवघे ओठा लावून कुब्जा प्याली तो मुरली रव. पिऊन घेतली तिने, कानान पिली, वट्टान पिली, दोळ्यान पिली, सगळे तना मनान तिने ते मुरली रव पिऊन घेतलं. आणि तावळ दोळ्यांत झर 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 अश्रू व्हांवतात हांगा. ताळ कृष्ण कल म्हणतो गो तसले. विश्वची अवघे ओठा लागून कुब्जा प्याली तो मुरली रव. डोळ्यामधले थेंब सुखाचे ते माझ्यास्तव, ते माझ्यास्तव, ते माझ्यास्तव, ते माझ्यास्तव. कृष्ण म्हणता, हे तुका दोळ्यान थावन आयिल्ले अश्रू मोती असत न्ही, ते मगल चार्ज म्हाका मेळ्ळे. अशा अवेळी पैल तीरावर आज घुमे का पावा मंजुळ, आज घुमे का पावा मंजुळ, अजून नाही जागी राधा. गोपाल कृष्ण महाराज की जय. हे कृष्णा गेले जे सांगचेस. आणि मुख्य म्हळ्यार तो केन्नाय सगळ्यांक बरेंच सांगता. जाल्यार श्रवण भक्ती कशी केली तिने. तिगल मुरली रव अशी सगळे सर्वांगाचे कान कोण तिने बट्टा लावन अशें पिऊन घेतले. आणि दोळ्यांत झर 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 अशी येता. ती कसली पोझिशन आसतली तशी आमगेली श्रवण भक्ती आसता. आणि तातूंत मर्म, तातूंत अमृत मात्र पिलती. आणि तें तिने ताजे सतत उडास दवरला ताजो. तावळी मुखार सांगता ती, नवविधा भजन बोलिले तेची पुढे प्रांजळ केले. श्रोती अवधान दिधले पाहिजे आता. प्रथम भजन ऐसे जाण
हरिकथा पुराण श्रवण नाना अध्यात्म निरूपण ऐकत जावे. कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग, सिद्धांत मार्ग, योग मार्ग, वैराग्य मार्ग ऐकत जावे. नाना व्रतांचे महिमे, नाना तीर्थांचे महिमे, नाना दानांचे महिमे ऐकत जावे. अथांग सगळे ऐकून का जाल्यार कशी मनान ऐकून का कलकल सगळे महिमा त्यावेळचे सांगचे नमून कलकल सांगताल. तीर्थांची महिम सांगताल, दानाच महिम सांगताल. ऐकताली बाकीची अशी गणपतीला कान फापून ओढूनचे वचुली तशी नाही. तरी नाना महात्मे, नाना स्थाने, नाना मंत्र, नाना साधने, नाना तपे पुरश्चरणे ऐकत जावी. दुग्धाहारी, निराहारी, फळाहारी, पर्णाहारी, तृणाहारी, नानाहारी कैसे ते ऐकावे. उष्णवास, जळवास, शीतवास, आरण्यवास, भूगर्भ आणि आकाशवास कैसे ते ऐकावे. जपी तपी तामस योगी, नाना विग्रह हटयोगी, शाक्त आगम आघोर योगी कैसे ते ऐकावे. त्या काळात तू कलकल नमुन्यात चलताले हाच जे आमकां साधारण आयडिया येतात की जप करतले असताले, तप करतले, भयंकर रागीट योग असताले. एक समज दुर्वासावारी घडये घडये शाप दितर योग असताले. देह धर्मात सुद्दाय कसले कर नासना, नुसते हव खाऊन जगतल योग असताले. नाना मुद्रा, नाना आसने, नाना देखणे, लक्षस्थाने, पिंड ज्ञाने, तत्वज्ञाने कैसी ते ऐकावी. नाना पिंडांची रचना, नाना भूगोळ रचना, त्या नुसत्याची अध्यात्माचेर बैसनी ती. ते सांगता ती आजूबाजू कल्ले चल्ल्यांची के पळया ती सृष्टी कशी जाल्या, कोण केल्ली तांतू भगवंता पळोवच्या शिक्का ती. हे कशी पळोवचे, ही रचना कशी झाली. नाना भूगोळ रचना, नाना सृष्टीची रचना कैसी झाली ते ऐकावे. चंद्र सूर्य तारा मंडळे, ग्रहमंडळे, मेघमंडळे, 21 स्वर्गे, सप्त पाताळे असती. ती कसली ते ऐकया ती सप्त पातळ आमच्या मनाच्याच अवस्था असती. नरकांताची मन ज्यांना समज 0 लेवलाचेर येता ते पृथ्वीचेर येता आणि कड्डेर स्वर्गान म्हळ्यार आनी उच्च स्तरार वत असता. म्हळ्यार हे नर्क, स्वर्ग, पृथ्वी सगळे हांगाचे आमी भोगता. ते कशी ते ऐकया ती. ब्रह्मा विष्णू महेश स्थाने, इंद्रदेव ऋषी स्थाने, वायो वरुण कुबेर स्थाने कैसी ते ऐकावी. नवखंडे 14 भुवने, अष्टदिक्पाळांची स्थाने, नाना वने उपवने गहने कैसी ते ऐकावी. गण गंधर्व विद्याधर, यक्ष किन्नर नारद तुंबर, अष्टनायका संगीत विचार कैसा तो ऐकावा. राग ज्ञान, ताळ ज्ञान, नृत्य ज्ञान, वाद्य ज्ञान, अमृत वेळ प्रसंग ज्ञान कैसे ते ऐकावे. 14 विद्या, 64 कळा, सामुद्रिक लक्षणे, सकळ कळा, 32 लक्षणे, नाना कळा कैशा त्या ऐकाव्या. मारी सिद्धी खंच तरी अणिमा 8 महत्वाचे सिद्धी असतात. अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ती, प्राकाम्य, वश्यत, ईशत्व, हे सगळे कसले म्हणून हे ऐकया ती. मंत्र मोहरे, तोटके, सिद्धी, नाना वल्ली, नाना औषधी, धातू रसायन, बुद्धी, नाडी ज्ञाने ऐकावी. जाल्यार मुखार कल दिल्यान तांणी कोण्या दोशे, कोण रोग, व्यवहारान कल शिक्का अशी नुसते ते कोण कल करता असं ते मात्र ऐकत बसू नका. ती तुम्ही कल करू जाता. त्या खातीर लोकांक मदत करका, रोग यांक आम्ही वांचोवका जाल्यार वखद दिमका ती. तरी हो रोग कलमीत जाला. कोण्या दोषे, कोण रोग, कोण रोगा असं कोण प्रयोग, कोण्या प्रयोगा असं कोण योग, साधे तो ऐकावा. रवरवादी कुंभपाक, नाना यातना यमलोक, सुख दुःखादी स्वर्ग नरक कैसा तो ऐकावा. कैशा नवविधा भक्ती, कैशा चतुर्विधा मुक्ती, कैसी पाविजे उत्तम गती ऐसे ते ऐकावे. पिंड ब्रह्मांडाची रचना कशी झाली, नाना तत्व विवंचना, सारासार सार कल्ले असार कल्ले हाजी विचारणा कैसी ते ऐकावी. सायोज्यता मुक्ती कैसी होते, कैसे पाविजे ते मोक्षाचे, या कारणे नाना मते शोधित जावे. तरी वेदशास्त्रे, पुराणे, महावाक्याची विवरणे, तनु चतुष्टय निरसने कैसी ते ऐकावी. 4 नमुन्याचे स्थूल सूक्ष्म कोश सगळे असतात. 4-5 आनंद कोश थाय, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश,
ते सगळे असतात ते कसले म्हण ते ऐकून का ऐसे हे अवघेच ऐकावे जाल्यार शेवटी कल करका परंतु सार शोधून घ्यावे असार ते जाणून त्यागावे या नाव श्रवण भक्ती भांगरा कस पळून ते मर्म सोदून काढका ही खरी श्रवण भक्ती असार अशी उडोंका अलंकार खंयचे असोती नकली अलंकार भोगंत दिसतात जाल्यार तांतू भांगरा कस असना वायट जावन वता ती तशी नाही तरी कलकोरका सगुणाची चरित्रे ऐकावी कल्ल्याक ऐकूंका तर तांगे चारित्र्य आमच्यांत येवंका मळ खातीर सगुणाची चरित्रे ऐकावी का ते निर्गुण अध्यात्मे शोधावी आता निर्गुण म्हळ्यार कल्लें तें आमकां अष्टमूर्ती उपासना करून आमी कशी शिकका श्रवण भक्तीची जाणावी लक्षणे ऐसी सगुण देवांची चरित्रे निर्गुणाची तंत्रे तत्वे यंत्रे यंत्र बिंत्र हें करतालें श्रीयंत्र अमुक तमुक ताजी कल्ले तत्व ताजी कसले हें महत्व कल्ले तेवें ही दोन्ही परम पवित्रे ऐकत जावी जयंत्या उपोषणे नाना साधने मंत्र यंत्र जपध्याने कीर्ती स्तुती स्तवने भजने नानाविधे ऐकावी ऐसे श्रवण सगुणाचे आणि अध्यात्म निरूपण निर्गुणाचे म्हणजे सगुणाची सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा पायतल श्लोक अध्यात्म निरूपण निर्गुणाचे विभक्ती सांडून भक्तीचे मूळ शोधावे अरे चरडा तू म्हाका विचारले कशी करचे भक्ती म्हणून विभक्त वर नाका केन्ना विभक्त राबू नाका भक्त जा मुंगळ्यावारी मुंगळ गोड्डा खिचलो की ताका अर्ध थुंटोन काडले तर की अर्ध भाग त्या गोड्डाकच खिचून व्हरता हो भक्त गोड्डा भक्त तो विभक्ती सांडून भक्तीचे मूळ शोधावे श्रवण भक्तीचे निरोपिले असे जाण पुढे कीर्तन भजनाचे लक्षण बोलिले असे इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे श्रवण भक्ती निरूपण नाम समास प्रथम श्रीराम आता दुसरी असं ती कीर्तन भक्ती आम्ही जसजशी आम्ही मस्त ऐकता ती श्रवण मनन चिंतन हे सगळं करता ती त्या आमगेल आचरणांत हाडटात तावळ आमकां इतलो आनंद जात नाही कल्यार परमात्मा अविनाशी असं परमात्मा आनंद रूप असं आमगेल हृदयांत राबता तो तावळी आमगेल हृदय सोड काय तो खंय वचना न्ही जाल्यार आमी असल्या एक काळ अशें आशिल्लो की आमी ताल्ल्या फाटी फिरवन मुखार दिसता तांतू रस घेवन हांगा थंय धांवतालीं तें सोडना तर श्रवण भक्ती केलेली न्ही ती आमी स्वता भितर पळोवच्या शिकल्यान ती आनी श्रवण भक्ती कोण करून आमकां इतलो आनंद जाता तावळी आमकां दिसता की तो आस तोवे आस आनी हांव तागल आस म्हणना पळय हो भाव अंतकरणांत आयलो की कल जाता भक्ती येताची आनी हो भाव आयलो की जीव अगदी शुद्ध आनी पवित्र जाता एकदम जाता अशी सांगू जायना जाल्यार शनै शनै श्रवण भक्ती कोण 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 मुख्य म्हळ्यार तांत कल जाता श्रवण भक्तीन तूं आमगेल खात्री जाता देव आसच आनी आसची वक्त आमकां परमेश्वरा लागीं इंट्रोड्यूस करून दिता कशी अस्ति भाती प्रिय रुपाने म्हळ्यार देव हो आसच सतत आस ईश्वर आसतो आनी तो आस म्हूण कशी कळटा तर म्हाका जाणयता मगल मन म्हाका जाणयता म्हूण तें आस म्हूण कळटा खंयचें ऑपरेशन केलें मन दिसना सायकॅट्रिस्ट जाल्यार वचून ते ब्रेनाचेर उपयोग करतात उपाय करतात पण मनाचेर करचें म्हळ्यार इट इज अ नॅक तें भक्ती मार्गानेच जाता अस्ति भाती प्रिय तशी जे जाणयता आनी तें आमकां आवडचें लागता अती त्या भगवंताचेर आमगेली प्रीत येता तावळ इतले प्रेमाने भितर भायर तो जरी पुट्ट न्ही प्रेम वाडू लागलें की सगळे आमगेले दोश ना जाता ती दोशायला आमगेले दुर्लक्ष जाता लोकांगेले सुद्दां आमचल्या पळयतना आमचल्या कितले दोश आसतले जाल्यार थंय दुर्लक्ष जाता आनी आमगेले गूण दिसच्या लागता ती वय हांचल्या कलेपणी शिकया म्हूण तर आमकां कलेपणी सांग म्हूण आयिल्ली तेन्ना आमी म्हणटा ती की सभेन तूं भगवंता गेलें गुणगायन केल्यार सांगतलो आनी आयकतलो दोगांकय आनंद जातलो आनंद लुटता ती तेमी ती लोकाग्रहा खातीर हो म्हणटा चला आतां आमी कीर्तन भक्ती करुया म्हणून तर श्रवणा नंतर कीर्तन भक्ती ही स्वाभाविकपणे येता आमकां आनंद मेळ्ळो म्हाका मेळ्ळो तो तुमकांय मेळ्ळो म्हळ्यार ह्या इच्छेने लोक भगवंताला वळटा ती
आणि कीर्तन भक्तीक लागता ती. तरी हांतू हे कीर्तन भक्ती श्रीराम श्रोती भगवत भजन पुसिले ते नवविधा प्रकारे बोलिले. त्यात प्रथम श्रवण निरोपिले दुसरे कीर्तन ऐका. सगुण हरिकथा करावी भगवत कीर्ती वाढवावी. अखंड वैखरी वदवावी यथायोग्य. वैखरी म्हणजे जिब्बेक देवागल गुणगान करच्यान तूंच एम्प्लॉय करका. हांगा थंय कोणा चुक्की सोदच्यान न्हय. तर कीर्तन करतना आमगेल जबाबदारी आसता. इत्या म्हळ्यार आमकां आमगेल वक्त्याने जे सांगल्या आमकां परमेश्वरान जे मार्गदर्शन केल्लें त्यांच्या आमी श्रोत्यागल मुखारी आमगेल कले घाल नासतना त्यांच्या आमी हें करका म्हणलें. नाल्यार मस्त फंत आमकां मोह जाता. आमी कलेपणी आमगेल घुसडता राखता ती तशी करूं नये. त्या खातीर कल करका हांत अभ्यास योग्य आसता. श्रवणांतू चिंतन मनन निधिध्यासन तें सगळें जालें. हांगा तशें न्हय. प्रत्यक्ष नागानंद मामा म्हाका शिकयतना केन्नाय सांगतालो लिहिलेची लिहावे वाचिलेची वाचावे विवरलेची विवरावे पुनः पुनः. आणि तुगल हें तुवें पळोवंका. आमी बेसीक तुका सांगता ती जाल्यार स्वता कीर्तनकार जर बरो आसता तरी बहुत करावे पाठांतर कंठी धरावे ग्रंथांतर. भगवत कथा निरंतर करीत जावी. ती भगवत कथा तांगेल चारित्र्य आमगेल्यांत येवंका करतना आणि तांत आमी रमका. आमी रमल्यारी तो राम नक्कीच येता. आणि कल्याण श्रोत्यांगेल्यांत बशील आसता. आपुलिया सुखस्वार्था केळीच करावी हरिकथा. हरिकथे वीण सर्वथा राहोची नये. नित्य नवा हव्यास धरावा. साक्षेप प्रयत्न साक्षेप अत्यंतची करावा. हरिकीर्तने भरावा ब्रह्मगोळ अवगा. मनापासून आवडी जीवापासून अत्यंत गोडी सदा सर्वदा तातडी हरिकीर्तनाची. केन्ना म्हाका हरिकीर्तना कोणे आपयता म्हण जाता. आजकाल ते सगळें बंद जाल्या. तेमी ती ही सेव जी मेळ्ळ्या तांत हांव खूश आसा. इत्या म्हळ्यार म्हाका भोवच आनंद जाता आनंद यात्रेंत. भगवंतास कीर्तन प्रिये कीर्तने समाधान होय. बहुत जनासी उपाय हरिकीर्तने कलियुगी. विविध विचित्रे ध्याने वर्णावी. अलंकार भूषणे ध्यानमूर्ती अंतःकरणे लक्षून कथा करावी. आता खंयचे हें आसा तांणी सांगल्या की कलकले म्हळ्यार कथानुसंधान कशी करका. कथा अन्वय लापणिका म्हळ्यार कलकल काणयो बिणयो नाम घोष करताळिका टाळे वाजूंच्या प्रसंगे बोलाव्या अनेका धातमाता नेमस्त. ताळ मृदंग हरिकीर्तन संगीत नृत्य तानमान नाना कथानुसंधान लुटोची नेदावे. आतांनी सांगल्या भगवंताक स्वता कीर्तन आवडटा. तेमी ती भक्तांक संतोष जातलो अशी ते भगवंतागेल कीर्तन करका वर्णन करका. म्हळ्यार श्रोत्यांतून भगवंतूच बशील आसता. ताका तें आवडका. तावळ कोणाकय बोर सुद्दां जावं न्ही. कल्ले बाही आयली 1.5 तास उलयता बसता अशी न्ही. त्या निमतान थोड्यो काणी आसता ती. हे वन मॅन शो आसता. वन मॅन शो आमी नाटकान पळयला. लोक अगदी कौतुक करता ती. तांत दिग्दर्शक विंगड हें विंगड. कीर्तनांत तशें न्ही. हरिकीर्तनांतू सगळें वन मॅन शो. नुस्तें पेटी वाजयतलो आसल्यार आसता तबलो वाजयतलो आसल्यार आसता जाल्यार कशी तें कीर्तन. आवडी लागली अंतरी तैसीच वदे वैखरी. तेणे भावे कीर्तन करी प्रेम बळे नाच तू. भगवंती लागले मन शंका लज्जा पळोन दुरी ठेल्या. आणि त्याने अहंकार घातला पायातळी. तो कीर्तनकारसने अहंकार तागल पाया म्हणून दवरून ताजेर उबरन तो कीर्तन करता. ताज्यान कल जाता त्या करुणा कीर्तनाच्या लोटे कथा करावी धडधडाटे. श्रोतयांची श्रवणपुटे आनंदे भरावी. कंप रोमांच स्फुराणे प्रेमाश्रू सहित गाणे. देवद्वारी लोटांगणे नमस्कार घालावे. पदे दोहडे श्लोक प्रबंध धाटी मुद्रा अनेक छंद भीर भाटिंब विनोदी प्रसंगे करावे. म्हळ्यार कल्ले तांत काणी आसता ती विनोद आसता ती चुटकी आसता ती सांसान उपकथ आसता ती नांच्या जाता पद असतात घुमटींची. अशी सगळें जे आसता न्ही तें सगळें योग्य प्रमाणांत घेवंका. पण हें सगळें करतना हरदासाची कथा मूळ पदावर म्हणटात. ते कल खातीर म्हणटा ती. हें सगळें करतना हे कल खातीर कीर्तन चालू केलें. वॉट इज द मेन सब्जेक्ट हें आमी केन्नाय विसरूं नये.
नवरसिक शृंगारिक गद्यपद्याचे कौतुक नाना वचने प्रास्ताविक शास्त्राधरे बोलावी. परत त्यांनी सांगल्या प्रसंगे हरिकथे करावे. म्हणाली आता खंच प्रसंग असं त्याप्रमाणे आमगेल आख्यान घेऊ का, त्याप्रमाणे आमगेल अभंग घेऊ का. सगुणी सगुण कीर्ती धरावी, निर्गुण प्रसंगे वाढवावी अध्यात्म विद्या. म्हळ्यार सगुण आता श्रीरामागल भजन हें करचेस बा जन्माच्या आख्यान तावळे राममूर्तीच वर्णन करका ते कशें जाता तें करका. आनी तांतू थावन राम हे निर्गुण म्हळ्यार निरूपण सांगतना हो राम म्हळ्यार नेमको कल्ले तागल निर्गुण जे अवतार आसा ताजे सुद्दां अध्यात्म विद्या तिवे सांगता. पूर्व पक्ष त्यागून सिद्धांत निरूपण करावे नेमस्त, बहुधा बोलणे अव्याव्यस्त बोलोची नाही वाटेल ते उलोवच्या ना. करावे वेद पारायण सांगावे जनासी पुराण, माया ब्रह्मीचे विवरण साकल्य वदावे. ब्राह्मण्य रक्षावे आदरे उपासनेची भजनद्वारे, गुरुपरंपरा निर्धारे चढोच नेदावे. करावे वैराग्य रक्षण रक्षावे ज्ञानाचे लक्षण, परम दक्ष विचक्षण सर्वही सांभाळे. जो दक्ष असता जागरूक असता आणि बुद्धवंत असता तो हे सगळे सांभाळून कीर्तन करता. कीर्तन ऐकता संदेह पडे, सत्य समाधान ते उडे. नीती न्याय साधन मोडे ऐसे न बोलावे. कळलं नाही. नीतीच्या विरुद्ध नैतिकाचे विरुद्ध कले उल्लो नाही. सगुण कथा या नाव कीर्तन, अद्वैत म्हणजे निरूपण अद्वैताचे निरूपण करका आणि कथ करतन सगुण कथ करका. सगुण रक्षून निर्गुण बोलत जावे. म्हणजे सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा. प्रत्येक सगुणांत आमकां निर्गुण तत्व पळोवका. आई तत्व असता, गुरु तत्व असता, भगवंत तत्व असता. असो वक्तृत्वाचा अधिकार अल्पास न घडे सत्योत्तर. वक्ता पाहिजे साचार अनुभवाचा. अनुभव घेतील वक्तस का, नुसते पाठांतर पोपटपंची नाही. सकळ रक्षून ज्ञान सांगणे जेणे वेदज्ञा न भंगे. उत्तम सन्मार्ग लागे प्राणी मात्रास. ऐसे हे सकळ सांडून करावे गुणानुवाद कीर्तन. या नाव भगवत भजन दुसरी भक्ती. कीर्तनात जात कले. कीर्तने महादोष जाती, कीर्तने होय उत्तम गती. कीर्तने भगवत प्राप्ती यदर्थी संदेह नाही. कीर्तने वाचा पवित्र, कीर्तने होय सत्पात्र. हरी कीर्तने प्राणी मात्र सुशीळ होती. कीर्तने एकाग्रता घडे अव्यग्रता म्हणा एकाग्रता. कीर्तने निश्चय सापडे कल्ल खुर्च्या गेले ध्येय मिळता. कीर्तने संदेह बुडे श्रोतया वक्तयांचा. सदा सर्वदा हरिकीर्तन ब्रह्मसुत म्हणा नारद करी आपण. तेणे नारद तोची नारायण बोली जेत आहे. म्हणून कीर्तनाचा अगाध महिमा. कीर्तने संतोषे परमात्मा. सकळ तीर्थे आणि जगदात्मा हरिकीर्तने वसे. श्रीराम इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे कीर्तन भजन निरूपण नाम समास द्वितीय. वेळ झाला आजी. मुखालपंथ ह्या कीर्तनाचे थोडे कशी कीर्तन एकनाथ हांगल काळात कशी कीर्तन असताले. नित्य नवा कीर्तनी कैसा ओढवला रंग. श्रोता आणि वक्ता स्वरे झाला श्रीरंग. झाला श्रीरंग. नित्य नवा कीर्तनी कैसा ओढवला रंग. मगल पैल कीर्तन एक जशी एक संत एकनाथ हांगल कीर्तन एक जनार्दन पंत बशिले थंयची तशी मगल पैल कीर्तने नागान मग तबल वाजोवच्या बशिले. म्हणून कसले एक नमुन्याक तांतू हें आशिल्लें पयलेच कीर्तन आनी ते हांव करनीची ते कोरोन घेतलें. मग सद्गुरू थंय बशिले आनी तांणी कोरोन घेतलें. इतलो आनंद आनंद म्हळ्यार तुडुंब भोर गेलेली त्या हातून. ह्या कीर्तनाचो आनंद कोण करू लागता त्यांनी कोणाकय हरी कीर्तन शिकचे असल्यार शिकची तयारी दाखया ती शिकोवच्याक समर्थ सती. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे कीर्तन भजन निरूपण नाम समास द्वितीय. श्रीराम. आईचे हे कीर्तन पुष्प म्हणा. कीर्तनातले आख्यान श्रवण भक्ती, कीर्तन भक्ती, भक्ती निरूपण हे अशीच एकांत एक गुंतलेला आमी घेवचें असो. हगूर घेवया, गडबडी करची नाका. महत्वाचं दशक असो त्यांनी ती हे पुष्प आम्ही त्या श्री समर्थांच्या चरणांचे व्हावया. सगळ्यांनी मेळून आजी प्रार्थना केल्या आमगेल गेलेल्या जिवा खातीर. तिवे प्रार्थना सफळ जावं ही
मागणी करूया सगळ्यांना बरेपण जावं अशी आणि तू सांगेल वारी समर्थांगल कार्याक सगळ्यांक हातभार लागता आज आमकां दिशिल्लें ह्यो रेकॉर्डिंग कोण करचें जाल्यार मोहन मामू ही गेलो लॅक्चर करपी ताणें आमकां तागेलें नांव केलें न्ही गोपी माम मोहन मामा गेलो कझीन खंयचा ताणें रेकॉर्डिंग करचें इतली मेहनत घेतली आनी हें रेकॉर्डिंग केल्लें हे कार्याची मदत सदा देव काजी जिजे देह जाचा अशी तो असो तेणी ती ताका देव बरें करतलो तांकां सगळ्यांनी ज्यांनी आमकां मदत केली आनी सगळे मना पासून मदत करता असत ह्या यात्रेन तूं मेंटल स्ट्रेंथ दिता ती फिजिकल स्ट्रेंथ दिता ती पैशाच मदत करता ती सगळे नमुन्यात जाता असं आणि गायडन्स सगळें दिता असं ती कोणागल नांव घेवची कोणाला वरल्यार तांकां वायट दिसता त्यांनी ती सगळे श्रोतेजन आमगे मेंबर्स आनंद ग्रुपाचे आनंदान सगळें करता तरी तुमगेले आभार म्हणना हांव जाल्यार देवाक प्रार्थना करता देव बरें कर तुमगेलें मंगल जावो नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी नेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः